अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या ल्हान जाले म्हान या माळेच्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत येवकार नमस्कार। गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले म्हान। गोंयच्या कांय अशा मानेस्तां कडेन ही भासाभास जांणी आपल्या कर्तृत्वान एक वळख घडयल्या। तांच्या वावरांतल्यान देख घेवन नवी पिळगी मुखार येवची आनी तांणी बी आपलें कर्तृत्ववान अशें जिवीत फुलोवचें अशे तरेचो हावेस ह्या माळे फाटल्यान आसा। अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। आयज काल आमी पळयतात की समाजा मदीं दर एकल्याक सरकारी नोकरी जाय, दर एकलो नोकरे फाटल्यान धांवता आनीक त्या नोकरी मेळपा खातीर कितें जाय तें करपाची तयारी तरणाट्यांची आसता। आनी अशा ह्या संवसारा भितर गोंया भितर दोन अशी मानेस्त आयज आमचे मदीं हजर आसात ह्या आयच्या एपिसोडा भितर, जांणी आशिल्ली बरी नोकरी सोडून ते एंटरप्रेन्युअरशिपी भितर मुखार सरल्यात आनी तांणी आयज आपली अशी स्वताची वळख घडयल्या। आमचे मदीं आसात इव्हेंट मॅनेजमेंटा भितर सक्रीय आशिल्ले आनी आयज ब्रँड जाल्ले स्पर्श इव्हेंटचे पंकज नमशीकार। त्याच प्रमाणे आमचे मदीं आसात सोल ट्रॅव्हलिंग हो एक वेगळे तरेचो कन्सेप्ट घेवन जर्मनी सारक्या देशां भितर बऱ्या पगाराची नोकरी आशिल्ली ती सोडून गोंयांत येवन आपल्या देशां भितर येवन सोल ट्रॅव्हलिंग नांवाचो कन्सेप्ट राबोवपी आमचे मदीं आसात बाब वरुण हेगडे। तुमकां दोगांयकी आमच्या ह्या माळे भितर येवकार आनी नमस्कार। पंकज बाब, आमी तुमचे कडच्यान स्टार्ट करुया की तुमी सरकारी नोकरे भितर आशिल्ले। आयज सरकारी नोकरी मेळची म्हणून आयचे तरणाटे कशे तरेन धडपडटात, तांचे पालक कशे तरेन धडपडटात हें आमी पळयतात। आनी अशा वेळाचेर आशिल्ली बऱ्या पगाराची सरकारी नोकरी सोडून तुमी इव्हेंट मॅनेजमेंटा भितर आयले आनी ते अशा वेळाचेर आयिल्ले जेन्ना इव्हेंट मॅनेजमेंट वॉज नॉट दॅट पॉप्युलर किंवा रिस्की आशिल्लो। तुमी कशे तरेचे नोकरे भितर आशिल्ले आनी ह्या इव्हेंट मॅनेजमेंटा भितर कशे आयले? नमस्कार, हांव पंकज नमशीकार आनी म्हजो गांव हो काणकोण आनी काणकोणा भितर तळपण एक असो गांव आसा जो सामको गांवगिरो गांव आनीक म्हजें अख्खें ल्हानपण त्या गांवांत गेलें आनीक हांवें पळयलें की हो गांव जो आसा ह्या गांवा भितर भरपूर पोटेन्शियल आसा। आनीक म्हजें कुटुंब जें आसा किंवा म्हजो समाज जो आसा हो सामको धडपडी समाज। आनी म्हजें कुटुंब जर पळयत जाल्यार म्हजो बापूय व्हडलो न्ही, म्हजो टेलर आशिल्लो। आई म्हजी त्या वेळार 12वी शिकिल्ली, पूण तरी आसतना ती भुरग्यांक सांबाळ करपा खातीर नुस्तें विकपाची असो आशिल्लो आनीक आमचो गांवचो वेवसाय जो आसा तसो आशिल्लो। आनीक सुदैवान म्हणा की आमच्या गांवाची सरभोंवतणी वाठार जो आसा तो इतलो नैसर्गीक ताका देणें आसा देवाचें, तातूंत भितर जो कोण पावल दवरता तो एक तर बरो कलाकारच जावंक शकता। आनीक हांव स्वताक नशिबान समजता की म्हजो जल्म त्या गांवांत जालो, म्हणजे समाजा भितर जालो अशे तरेन। आनीक सुरवाते पासून म्हाजें कुटुंब म्हणा किंवा म्हजो आजोबा म्हणा किंवा म्हजे व्हडले काका म्हणा ते कलाकार आशिल्ले। आनीक म्हजें ल्हानपण हांवें ल्हानपणाच्यान म्हाका कला जी आसा ही घरा कडल्यान मेळपाक कॉमेस जाली। सादारण 10वी पास जातकच 11वी आशिल्ली, 12वी पावतकच आमकां दिसतालें की नोकरी मेळची, जशें हांवें दिसता म्हाका दिसतालें। आनी म्हाका ती नोकरी मेळ्ळी, म्हणजे 1996 वर्सा हांव गोंय पुलीस डिपार्टमेंटान जॉयन जालो एज अ कॉन्स्टेबल। पण ज्या दिसा हांवें पयलें पावल दवरलें, म्हणजे 1 मार्च 1996 वर्सा पयलें पावल दवरलें आनी ते दिसा ठरयलें की हें म्हाका टेम्पररी आसा, म्हाका परमनंट हांगा रावपाचें ना, कित्याक हांव एक कलाकार, म्हज्या आंगांत ते भरपूर कलेचे गूण आशिल्ल्यान हांव स्वताक खूब नशिबान समजता। आनी अशा वेळार म्हाका दिसतालें की ना, हें म्हजें सर्वस्व न्ही, हांगाच्यान म्हाका भायर सरपाक जाय। पूण तरी आसतना म्हाका थंयच्यान भायर सरपाक 13 वर्सां लागलीं। म्हणजे हांवें 13 वर्सां नोकरी केली, पूण त्या 13 वर्साच्या कालावधी भितर हांवें ठरयलें की म्हाका कितें तरी वेगळें घेवन हें करपाक जाय। आतां देवाचे कृपेन हांव सुरवातेक संगीत म्हणा, नाट्य म्हणा, 5 वर्सांच्या वयाचेर हांवें नाटकाक पयलो पार्ट केलो, म्हणजे पयलीं पावल दवरलें। आनी थंयच्यान मागीर तो एक कलाकार म्हणून जी म्हाका स्वताची वळख करपाक आशिल्ली ती ल्हानपणांत म्हाका मेळ्ळी। म्हणजे हांव भजन शिकलो ल्हानपणांत, म्हणजे बापाय वांगडा भजनाक वतालो, गांवच्या भजनाक किंवा बाकीच्या कार्यक्रमांनी। आनी मागीर हळू करता करता हांवें सादारण 2008 हांवें नोकरी सोडून फूल टायम म्हजो वेवसाय सुरू करपाचें हें घेतलें, म्हणजे डिसिजन घेतलो त्या टायमार। इव्हेंट मॅनेजमेंटाकूच येवचें अशें कित्याक जालें तेन्ना? जाता कितें की म्हाका हांवें पळयलें की हांव इनबॉर्न म्हणजे थोडे हें आसात पळय, आंगां भितर गूण आसात ते हांवें राखून दवरिल्ले आनी ताची जोपासना करप आनी ते बिल्ड करप हें म्हजें पयलें आशिल्लें। तातूंत भितर म्हजें संगीत म्हणा, म्हजें गायन म्हणा, म्हजें उलोवप म्हणा किंवा म्हजें नाट्य म्हणा तें करतना। आनी हें जर सगळें जर म्हजे कडेन रेडीमेड आसा जाल्यार म्हाका चड त्रास जावचो ना ह्या भितर वचपा खातीर। आनीक सुरवाते पासून हांव बारीक बारीक बर्थडे पार्टीज म्हणा किंवा ल्हान फंक्शनांनी कॉम्पेरिंग करप किंवा 4 पदां म्हणप
हें चलतालें. सर हांवें सुरवातच डायरेक्टली तशें मोठ्या प्रमाणात डिसिजन घेतलें ना. सुरवातेक बारीक बारीक कार्यक्रम सुरू केले आनी एक असो दीस आयलो की आतां हांव मोठ्या प्रमाणात इन्वेस्टमेंट करून थोडोसो इन्वेस्टमेंट करून एक बरो कॉन्सेप्ट तयार करपाक शकता आनी म्हजो स्वताचो ब्रँड तयार केलो. म्हणजे हांव अशें म्हणना की तो चड प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात म्हणजे जे शक्य आसा तें हांवें तयार करपाचो प्रयत्न केलो. सर म्हाका दिसता अरुण बाब की तुमी जर्मनीक आशिल्ले IT सॅक्टरा भितर काम करताले आनी थंय बरे पगाराची नोकरी आशिल्ली. ती बऱ्या पगाराची नोकरी सोडून तुम्ही एक वेगळ्या तरेचो कन्सेप्ट राबयलो. सो तुमचे नोकरीचें स्वरूप पयलीं सांगात आनी मागीर ह्या कन्सेप्टा कडेन कशें आयलें. पयले सुवातेर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की म्हाका हांगा आज येवपाची ऑपॉर्च्युनिटी दिली. सो हांवें म्हज्या एज्युकेशनान म्हजो जल्म एक्चुली बाणावले गांवांत जालो. गांवचो तो एक कनेक्ट आसा. मागीर आमी मडगांवां मूव जाले. आतां मडगांवां रावता. एज्युकेशनली हांवें इंजिनियरींग केलां आनी इलेक्ट्रॉनीक इंजिनियरींग करून मागीर IT सॅक्टरान फुडें सरलो. ITन हांवें बेंगलोरान एक 2.5 वर्सां काम केली आनी म्हाका तातूंतल्यान जर्मनी वचपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी जंय हांव ऑन सायट कॉर्डिनेटर आशिल्लो. सो आमी जर्मनी एक जर्मन बँके खातीर आमी तांची मशीन्स हँडल करताले. आमची जशी हांगा ATM मशीन्स आसा थंय बँकींग टर्मिनल्स आसता ती आमी फूल हँडल करताली आमची कंपनी. आनीक एक म्हाका मेळ्ळें की जेन्ना हांव थंय गेलो जर्मनीन काम करतालो अपार्ट फ्रॉम वर्क तांचो एक वर्क लायफ बॅलन्स आसता की एक काम जातकीर तुमी आपल्या स्वता खातीर जशें भोंवपाचें नाल्यार फॅमिली बरोबर वचपाचें आनी म्हाका एक भोंवपाची खूब ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. सो ज्या काळान हांव थंय आशिल्लो थंय एक युरोपानूच एक 20 देश सुमार फिरलो आनी थंय म्हाका एक वेगळे तरेचें लर्निंग मेळ्ळें. अपार्ट फ्रॉम एज्युकेशन वर्क लर्निंग ऑर प्रोफेशनल लर्निंग एक पर्सनल लर्निंगूय वेगळे तरेचें मेळ्ळें की जेन्ना आमी भोंवतात जेन्ना आमी ट्रॅवल करतात तो फक्त आमी गोंयान नाल्यार इंडियेन खुबशेदां अशें करता की आमी पयशे सांठोवन दवरतात नाल्यार लिजरा खातीर ट्रॅवल करतात आनी टायम मेळटकीर करतात. बट खुबशे लोक ट्रॅवला खातीर टायम काडटात आनी तो जेन्ना तुमी ट्रॅवल करतात तो तुमचे जिणेचे एक आनीक इम्प्रूव करता जीण. तुमकां नॉलेज वाडयता तुमची आनी तुमची एक एबिलिटी ऑफ मॅनेजमेंट एंड ओवरऑल हे सेन्स वाडयतात. सो ते हांवें थंय शिकलो की ट्रॅवल नीड नॉट बी ओन्ली लिजर. तो एक पार्ट ऑफ लायफ आसपाक जाय तुमचो की तुमी एक देशान भोंवले थंयचें कितें पळयलें थंयचें कितें जाणून घेतलें आनी तुमीच डेवलप जाले. सो तुमी स्वताक डिस्कवर केलें असो एक तरेचो आमकां हें मेळ्ळो थंय. आनी तातूंतल्यान सो काम करपाची पद्दत म्हणल्यार खंय खूब बरी आशिल्ली. एक सांगपाचें म्हणल्यार की वर्क वॉज व्हेरी गूड. म्हणल्यार जे आमी हांव तें काम करतालो वर्क लायफ बॅलन्स आशिल्लो तो खूब बरो आशिल्लो. बट एक कितें तरी मिसींग आशिल्लें अशें दिसतालें तेन्नाय बी की एक तुमी एका जाग्याचेर बिलोंग जातात तें मातशें थंय कमी जातालें कित्याक गोंयान एक आपलेपण आसा एक वेगळें फूल फॅमिली आसा. सो तें सगळें मातशें मिस जातालें. आनी मागीर थंयच्यान तुगेली तूं इंडियेक येवन तुवें सोल ट्रॅव्हलिंग म्हणटा तो कन्सेप्ट हांगा राबयलो ताजे विशीं. सो एक 2018 सालान म्हाका हांवें एक निर्णय घेतलो की तें सोडपाचें म्हणून आनी परत गोंयान येवपाचो. इंडियेन येवपाचें चिंतिल्लें बट गोंय जें घर आसा बॉर्न ब्रॉट अप हियर सो ताका लागून गोंय वॉज नॅचरल चॉयस. आनी एक पळयल्लें की थोडे ट्युरिस्टांचो एक मायंडसेट चेंज जातालो की ते गोंयान पयलीं तरी आमी कोणें तुमी जर म्हणलें की आमी गोंयचो म्हणून हांगा एक इंडियन नाल्यार भायर ते फक्त म्हणटा अरे बिचीस आसता थंय पार्टीज आसता आनी हें कॉमन नोशन जाल्लें आसा. बट थोडेच ट्रॅव्हलर्स अशे आशिल्ले तांकां आनीक कितें जाय आशिल्लें ते बिचीस पार्टीज करून पुरो जाल्ले तांचे आनी तांकां गोंयच्या बद्दल आनीक कितें जाणून घेवपाक जाय आशिल्लें. सो तो एक पयलो हांवें आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी पयली की हे चेंज करपाक शकता आमी एंड गोवा कॅन बी एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड की एक्सपिरियन्सीस जे आसतात जेन्ना आमी ट्रॅव्हल करतात ते कशे दिवपाक शकतात. सो ती एक ऑपॉर्च्युनिटी पयली हांवें आनीक ताका लागून 2018 वर्सा हांव परत आयलो गोंयान आनी सोल ट्रॅव्हलिंग म्हणून एक कॉन्सेप्ट असो सुरवात केली. म्हजो को फावंडर आसा केदार बोरकार म्हणून. सो आमी बरोबर शिकल्यात कोंकणी शाळेन शिकल्यात बरोबर आनी ताणें इंजिनियरींग केल्ली MBA केल्ली. सो तो इन्फोसिसान काम करतालो बँगलोर. सो ताणें एग्री केलें की आपूण परत येतलो गोंयान आनी मी हे फुडें व्हरया म्हणून आनी स्वताचो एक कितें तरी करून घेवपाचो एक तो हावेस आशिल्लोच पयलींच्यान. सो ताका लागून सोल ट्रॅव्हलिंगाची तेन्ना 2018 वर्सा आमी कॉन्सेप्ट करून रजिस्टर केली एज अ कंपनी आनी स्टार्ट केली. सुरवात केली की लोकांक सांगया की आमी आनीक कितें तरी करपाक शकतात आनी प्रश्नूय तशेंच आयले कित्याक तो कॉन्सेप्टूच मातसो नवो आशिल्लो. सो लोकांक कळनाशिल्लें की आमी करता कितें. सो खूब जाण विचारताले बाबा करता तरी कितें आनीक प्रश्न आशिल्ले की
हे करता ते बरें जालें बट कितें जाता सुट्टा ताचें कित्याक तुमी ते खूब महत्वाचें असता चड करून या तेच म्हाका मुद्दाम पालकांक सांगपाक जाय की अवरोणाचे क्वॉलिफिकेशन आसत किंवा पंकजाचे क्वॉलिफिकेशन आसतात एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन ते आनी ते ज्या वेवसाया भितर आतां आसात ते दोनी वेगळे वेगळे तरेचे डिफरंट सारके आणि म्हणून आंगात आशिल्ल्या गूण जे आसात ते सुद्दां तुमकां एक बऱ्यापैकी सोर्स ऑफ इनकम जावपाक शकता हें खूब महत्वाचें हांव पंकजा कडेन येतलो पयलीं त्या संदर्भात पंकज तुजे कडेन जे गूण आशिल्ले की गावपाचे गूण आनी थिएटराचे गूण आनी आतां तूं ज्या हातूंत भितर आसा आनी ऑर्गनायजेशनल गूण घडोवन हाडप सगळें आनी आतां तूं ज्या फिल्डा भितर आसा इव्हेंट हातूंत भितर तातूंत तेच गुणाची गरज आसा सो मोर दॅन तूं स्कुलांत कितें शिकलो हाजे परस तुजे कडेन जे मुळांत गूण कितें आशिल्ले ताजो तुवें फायदो एक योग्य प्रोफेशन निवडपाक केलो हो एक हें म्हजो आसा म्हणजे कसो तुका ताजो फायदो जालो तुज्या मूलभूत गुणांचो हो एक आनी दुसरें पुलीस डिपार्टमेंटा भितर आसतना एक रुक्ष कशें लायफ सारकें म्हणजे सामकें स्ट्रिक्ट सगळें आनीक आतां इव्हेंट मॅनेजमेंटा भितर सगळी फ्लेक्सिबिलिटी सगळे फ्रिडम सगळे तरेचे सो हे दोनी कशें लायफ डिफरंट आनीक तातूंत भितरली साम्य बी सगळ्यात पयलीं म्हणजे कितें हांव स्कूल टायमासून म्हणजे म्हाका इस्कॉलान सुद्दां बरे बरे टिचर मेळ्ळे ताणें म्हाका अभ्यासा शिवाय बाकीच्या गोश्टींनी गायड केलो म्हणजे तातूंत भितर म्हजे हायस्कुलाचे टिचर उल्हास भाटेकर सर म्हणा किंवा सुदेश नायक सर म्हणा किंवा कॉलेजीन पावतकच पूर्णानंद सर म्हणा किंवा हेर तुमी स्वता म्हणा म्हणजे ते गायड करतना म्हाका कळ्ळें की हांव इतलोच ना तर हाजे शिवाय हांव कोण तरी आसा हें म्हाका कोणी तरी दाखोवन दिलें आनीक हांव थँकफूल की आमी त्या टायमार वेगवेगळ्या संस्थांनी असोसिएट जाले म्हणजे म्हाका दिसता की आमचो म्हज्या संबंद ह्या सक्सेसा भितर जर म्हाका जर विचारलें की कोणाचो इम्पॅक्ट चड आसा जाल्यार हांव सगळ्यांत पयलीं म्हणटलो आमचो कोंकणी गोवा युवा महोत्सव ज्या महोत्सवा भितर एक असो एक्सपोजर मेळटा भुरग्यांक आनी तातूंतलो हांव एक कारण पयलो दुसरो आनी तिसरो युवा महोत्सव जिखपी आमची संस्था काणकोणची तरंगा ही आमी संस्थापक वांगडी आनी तुमी स्वता तातूंत भितर आशिल्ले आनी त्या खातीर ते पळयतकच मडगांव सारक्या शहरान येवन पळयतले बाकीचे गोश्टी आसात बाकीचे भुरगे आसात बाकीचो टॅलंट आसा हें आमकां दिश्टी पडना तर हळू हांव स्वता जावन हेर संस्थांनी जोडत गेलो म्हणजे मागीर आमची आकार संस्था म्हणा काणकोणची आकार संस्था किंवा भांगळे गोंय हो जो ब्रँड आसा तातूंत भितर हांव काम करीत गेलो आनी मागीर अशें करतकच तुका एक्सपोजर चड मेळटा आनी म्हाकाय तो मेळत गेलो आतां कमींग टुवर्ड्स माय हें जॉब म्हणजे जेन्ना पुलिशेन आसतालो हांवें पळयलें की एक्चुअली पुलीस बंदखणे आसता आनी लोक फ्री आसतात एक्चुअली तशें पळोवपाक गेल्यार लोकांक दिसता की लोकांक ते पुलिशेन हातूंत कादयीन घालता म्हणून म्हणजे सिंपल म्हणजे कादयीन जर लोक आसात पळय ते न्हिदतात आनी राखपी हो जागो आसता म्हणजे एक्चुअली कादयीन तो आसता तो जर आसता आनी 13 वर्सां हांवें स्वता पळयलां म्हणजे एक्चुअली जें आसता तशें ना कांय तातूंत म्हाका डीप वचपाची हें ना पूण हांवें थंय सुद्दां हांवें म्हज्या कलेचो वापर करून घेतलो म्हणजे तुमकां मुद्दम सांगता की तुमी जर पळयत जाल्यार सार्वजनीक गणेशोत्सव प्रत्येक पुलीस स्टेशनार करतात हांव पयलीं आशिल्लो आल्तीन म्हणजे आमचो कॅम्प आसा पळय थंय रिजर्व कॅम्प थंय ल्हानपणांत चवथ सुरू करताले पूण ती मोठ्या प्रमाणांत जर करपाचो कोणें जर ठरयलें तातूंत भितर एक हांव आशिल्लो हांव मागीर ट्रान्सफर जालो कुंकळे पुलीस स्टेशनार फक्त गणपती भितर पुजताले भायर जो तुमी जर वाठार पळयत जाल्यार थंय मोठ्या प्रमाणांत व्हडलो पंडाल बीन घालून जर सादारण 7 ते 8 दीस कार्यक्रम नॉन स्टॉप कार्यक्रम ते जर सुरू केले जाल्यार हांवें सुरू केले म्हाका स्वाभिमानान सांगचें दिसता ताजे शिवाय मागीर सबंद गोंयभर काणकोण पुलीस स्टेशन बाकीच्या पुलीस स्टेशनार जे कार्यक्रम जातात थंय चडांत चड कार्यक्रम करपाचो योग म्हाका मेळ्ळो ना हांवें तें केलें म्हणजे म्हाज्या पुलीस डिपार्टमेंटाक काम करतना सुद्दां हांवें म्हाज्या कलाकार म्हणून जे कितें गूण आशिल्ले पळय ताचो सारको वापर करून घेतलो अशें म्हाका दिसता तर अरुण तुमची एक खंत आसा आनी ती खंत म्हळ्यार तुमी म्हणटात की वी हॅव रियलायज दॅट टुडेज यूथ आर लुजींग टच विथ देयर सिटीज विलेजीस एंड टावन्स म्हणून कितें ते यंग जनरेशनाच्या बाबतींतले तुमचे फिलिंग्स सो हांव अशें म्हणना की तांची कितें मिस्टेक आसा ऑर तशें कितें हातूंत कांयच हें ना पूण एक जेन्ना हांव गोंयांत आयलो परत तेन्ना म्हाका स्वताचें म्हणून की भायर आशिल्ल्या कारणान गोंयच्यो खूब गजाली खबर नाशिल्ल्यो म्हाका फाटल्या ज्यो 4 वर्सां हांवें शिकला गोंयांत त्यो ताज्या पयलीं 15-20 वर्सांनी कांयच शिकूं नाशिल्लो आनी दॅट इज अनदर रिजन इज द वे वी आर एक्सपोज टू थिंग्स आमकां दिसता की गांवगिरे म्हणल्यार गांवगिऱ्या वाठाराचे वा म्हणल्यार आमी पयलीं जे करताले ते कितें तरी बोरींग आसतलें नाजाल्यार कितें तरी पयलींचें आसतलें ताका असोसिएट जावपाक सोदना खूब लोक तातूंत असोसिएट जावपाक सोदना तातूंत आमची चूक सगळ्यांची आसा कित्याक केन्ना केन्ना आमी ओवर पुश करतात केन्ना केन्ना आमी हिस्ट्रीच म्हणटात की ना तुमी शिकपाकूच जाय तुमी ते पळोवपाकूच जाय कित्याक ते ओल्ड आसात सो अशें केल्यार कोण भुरगो वा यंग जनरेशन इज नॉट इंट्रस्टेड सो आमी एक पळयलें की
यू हॅव टू मेक इट इंटरेस्टिंग. कितें तुमी शेअर करतात वा कोणाकूय शिकोवपाक सोदतात तें इंटरेस्टिंग करून शिकोवपाचें. कोणाकूय पुश केलो, जर चड पुश केलो की ना कल्चरली शिकात तुमी, नाल्यार एज्युकेशनली शिकात, नाल्यार हिस्ट्री शिकात. हिस्ट्री खूबदां बोरींग जातात लोकां खातीर आनी ती एक फॅक्ट आसा तो. सो जे पर्यंत आमी तें इंटरेस्टिंग करून प्रोजेक्ट करना लोकां मेरेन, ते मेरेन युथाकूय मातशें शिकपाकूय डिफिकल्ट जातलो. आनी ते ऑपॉर्च्युनिटी प्रोवायड करच्यो पडटल्यो. कित्याक सद्या जाता की तुमी जशें म्हणटात नोकरे फाटल्यान धांवतात, गव्हर्मेंट जॉबा फाटल्यान धांवतात, कित्याक सद्या ते एक स्टेबिलिटी आसा तांकां. बट जेन्ना आमी हांगाय दाखयतले की हेय तुमी करून फुडें करपाक शकतात, तेन्ना लोक आनी यूथ हातूंत चड अट्रॅक्ट जातले अशें म्हाकाय दिसता. आनी इवन आमच्यो पयलींच्यो गजाली, सिंपल गजाली आमच्यो मानस आसता आमच्यो. खूब भुरग्यांक, खूब गोंयच्या युथांक खबर ना की मानस म्हणल्यार कितें. आनी ताका एक हें आसा की आमी तो जशें प्रोजेक्टूच करूना की दीस इज अ मार्वल ऑफ द वर्ल्ड म्हणून. इट इज लायक वन ऑफ द वंडर्स जे इतल्या वर्सां हातूंत चल्लां. ते आमी जर बरे तरेन प्रोजेक्ट केल्ले सगळ्यांनी मेळून जाल्यार लोकांकूय आनी युथाकूय मातशें दिसपाचें, अरे प्रावड जावपाचें की बाबा हे आमचे दायज आसा आनी ते आमी दाखोवपाक शकतात जगाक. आमचे कडेन जे आसात ते आमी जगाक फुडें व्हरून दाखोवपाक शकतात अशें दिसपाचें. बट ती एक ट्राय चालू केला आमी. वी हॅव स्टार्टेड दॅट प्रोसेस. सो होपफुली आमी एक फुडल्या वर्सांनी की द गोवन्स एंड द इंडियन्स वील बी प्रावड की आमचे कडेन इतलें सगळें आसा ते आमी जगाक दाखोवया. आनी भायल्या देशांत वचच्या परस आमचेच जर आमी प्रोजेक्ट करून दाखयले आनी तातूंतूच सुखी रावले जाल्यार खूब कितें जावपाक शकता. एक्झॅक्टली. आनी घे म्हणून भांडार भरला रानांनी गांवांनी वचून पळोवपीच जाय. आणि तुमचे सारके यंगस्टर्स ते सोदून काडटात आणि ते प्रोजेक्ट करतात. इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हय ना, तेच एक कोंकणीतली म्हण आसा की हांडीर आसा चेडो आनी सोदता सगळो वाडो. ते आमचे मातशें हें जालां की आमी भायर वचपाक सोदतात, जर्मनीन युकेन वचपाक सोदतात. पूण हांगाच आमचे इतल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा. जशें पंकज बाबानूय सांगलें की इतल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा हांगा आनी त्यो जर आमी प्रोजेक्ट करून दाखयल्यो आनी तातूंतूच जर करपाक फुडें व्हरपाक शकले जाल्यार खूब जालें. अनफॉर्च्युनेटली नायगारा वॉटरफॉल पळयलो म्हणून अभिमानान सांगपी आहात, पूण आमचो अजून बामणबुडो पळयलो ना, मैदाबी पळयलो ना, जे लोक गोंया भितर आसात. पंकज, कमिंग टू यू, इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणलो म्हणटकीर तातूंत भितर इट इज नॉट जस्ट एक गेम्स कंडक्ट करपाचे आसात किंवा सिंगिंगाचो पार्ट आसात. इट इज तातूंत भितर आनी कितें कितें येता. सो तूं जेन्ना इव्हेंट मॅनेजमेंट हें करता, तुजे कडेन तुजे म्हणून कांय गूण आसात, पूण ताजे बरोबर भायलेय बी कांय गजाली आसात. सगळें कशें मॅनेज करप आसता? म्हाका सगळ्यांत पयलीं एक मोठें समाधान जाता. कित्याक हांव जेन्ना नोकरी करतालो तेन्ना हांव फक्त म्हाजी फॅमिलीक पोसतालो अशें धरून. पण आयज जर पळयत जाल्यार हांव सादारण एक सादो इव्हेंट जर हांवें जर करीत किंवा म्हाका जर तो मेळत न्ही जाल्यार म्हाका समाधान ह्या गोश्टीचें की हांव सादारण 25 ते 30 फॅमिलीक हांव आयज म्हजे थ्रू कितें तरी पावयता. तातूंत भितर म्हजो आर्टिस्ट आसतलो, कोण डिजायनर आसतलो, कोण तरी लेबर आसतलो, कोण तरी ड्रायव्हर आसतलो, कोण फुलवालो आसतलो. अशें कितलेशेच म्हणजे एक जर लग्न जायत जाल्यार त्या लग्नाचो जो बाकीचो आटाप जो आसा तो सादारण 25 ते 30 लोकांक मेळटा. तो बिझनस तो मेळटा. म्हणजे बारीक बारीक सुद्दां आसूं जाता तें एक मोठें समाधान. इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणलं की कसलोय जर हॅपनिंग आसात ते आमी करतात. तातूंत भितर ल्हान बर्थडे पार्टीज म्हण, गेट टुगेदर, पिकनीक म्हणा, किंवा एखादें घरगुती फंक्शन म्हणा, किंवा लग्न म्हणा. आतां एक कॉन्सेप्ट आसा की डेस्टिनेशन वेडिंग्स म्हणटा ताका खूब स्कोप आसा. आनी तर पळयत जाल्यार आमचें गोंय सामकें ल्हान, पूण सामकें चड फामाद जर खंयचें जर आसा फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग्स जाल्यार इट इज ओन्ली गोवा. आनी तातूंत भितर भरपूर आमकां वेंडर्स जाय पडटात. वेंडर्स समजा हांवें जर एक वेडिंग घेतलो जाल्यार ताका वेंडर्स जाय पडटात. आनी ते वेंडर्स हांव शक्यतो मॅक्झिमम गोंयच्या पळयता. सामकी जर गरज पडली जाल्यार भायल्यान ते जातात. एखादें कॉर्पोरेट इव्हेंट आसतलो, कॉर्पोरेट टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज आसतात, खंयच्या एखाद्या मोठे कंपनीचे कितें अवॉर्ड सेरेमनी आसतात, त्यो सुद्दां आमी करतात. म्हणजे आयज तशें पळोवंक गेल्यार इव्हेंट मॅनेजमेंटा भितर भरपूर स्कोप आसा. बट एट द सेम टायम यू हॅव गॉट लॉट ऑफ चॅलेंजीस. आतां हातूंत भितर चॅलेंजीस आसपाकच जाय, कारण तूं जर चॅलेंजीस जर एक्सेप्ट करना न्ही तुजी तकली चलना, तो क्रिएटीव मायंड तुजो काम करना भितरल्यान. आनी म्हाका तें आवडटा, चॅलेंजीस घेवपाक आवडटात. आनी तातूंतल्यान ते नवीन नवीन क्रिएटीव स्वताचे कितें तरी वेगळे आसता. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हांव जर म्हज्यो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज जर घेता जाल्यार हांवें स्वता क्रिएट केल्ल्यो हांवें एकूय आज पर्यंत कॉपी केली ना. वेरेज म्हजे कडल्यान कांय लोकांच्यो कॉपी करून घेता ते हांव म्हणटा की इट इज गूड दॅट दे कॉपी मी फॉर एक्झाम्पल. किंवा ल्हान ल्हान भुरग्यांक म्हणजे हांवें म्हणजे हें आसा म्हणजे जिणेचो सिद्धांतच दवरला हांवें की सगळें करतकच तूं जें जोडटा आनी तुजे कडेन जो वेळ आसा तातूंतलो 10% पयशे आनी 10% वेळ हो तुवें समाजा खातीर वापरपाचो. आनी तो हांवें सिद्धांत अजून पर्यंत राखला. पण तो 10% परस बरोच चड आहा हाची कल्पना आमकां आसा. वेळ मेळ्ळ्यार हांव त्या मुद्द्या कडेन येतलो. पंकज बाबान एक सुंदर मुद्दो मांडलो की जॉब सिकर जावचे परस जॉब गिवर जर जालें जाल्यार एक समाधान मेळटा की आपल्या
एक्टिविटींतल्यान आपल्या एंटरप्रेन्युरशिपींतल्यान कितलेशेच अदर फॅमिलीज तांकां बी एक सोर्स मेळटा जिविताचो म्हणून. वरुण बाब, तुजी टीम तशीच आसा. इट इज नॉट जस्ट 1 or 2 मेंबर्स. त्या टिमी विशीं सांगशी. हय, सो आमी जेन्ना सुरवात केल्ले तेन्ना हांव आनी केदार आशिल्ले, 2 जाण आशिल्ले आनी चिंत्ताले की कशें वाडोवपाचें फुडें. आज देवादयेन आमच्या कंपनीन एक 18 लोक आसात हू आर वर्किंग फूल टायम वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी. सो जे कंडक्ट करता ऑपरेशन, जांकां आमी एम्बेसेडर्स म्हणटात, कित्याक आमकां ते गायड अशें न्ही, दे रिप्रेझेंट अ प्लेस फॉर अस. सो दे आर द एम्बेसेडर्स ऑफ दॅट प्लेस एंड गोवा. सो अशे एम्बेसेडर्स आसा आमचे, जे एक 12-13 आसात. आमचे मार्केटींग टीम आसा, सोशल मिडिया टीम आसा. अशे एक 18 जाणांचो आमची टीम आसा, जी नॉर्थान आनी सावथ गोवान सेपरेटली बसतात, दोन्ही जाग्याचेर हे करतात. आनी आमचे आज एक 30 अशे टेल्स किंवा एक्सपिरियन्सीस म्हणटा हांव, जे रेग्युलर रन जाता. सो वेन आय से रेग्युलर, इट इज ऑलमोस्ट एवरी डे नाल्यार एवरी सेकंड डे. सो आज जशे 5-6 पॅरलली चालू आसा, फाल्यां एक 7-8 आसतले, तशें रेग्युलरली चालू आसता. आनी आमचे सगळे एक्सपिरियन्सीस जे आसा ते कॉन्सेप्ट बेज आसात. सो तुमकां जर सैम आवडटा, नेचर आवडटा, जाल्यार ताजेर एक आमी चोडना एक्सपिरियन्स तयार केला, जो 4 वरांचो आसा, जो आमी फूल क्युरेट केला. आनी त्या 4 वरां, सो 7 सुरू जाता. आनी एक्चुअली तुमी चिंततले की 7 कोण येतलो, ट्युरिस्ट गोंयान येवन 7 कोण चोडना पळोवपाक येतलो काय म्हणून. दॅट इज आवर बेस्ट सेलिंग. करंटली एवरी डे चलता तो. एवरी डे 7 आमी 10 लोक आसता आमचे थंय, जे चोडना पळयतात. आनी तो आमी क्युरेट केला. सो पयलीं एक मॅनग्रुव्जान गेले, मागीर एक ट्रॅक केलो, आनी तसो एक 4 वरांचो क्युरेटेड आसा. तातूंत स्नॅक्स बी आसता, लोकल स्नॅक्स म्हणल्यार कोणाच्या घरा वचून कितें तरी खावप अशें, आनी गोंयचे स्नॅक्स अशें. सो तातूंत गवन करतात आमी, आनी च्या आजी करता, कसाय करतात. सो अशें सगळें आमी प्रोजेक्ट करता लोकां मेरेन. सो नेचर बेस्ड जालें, फूड रिलेटेड जालें. सो एक फूड ट्रेल म्हणून करता आमी पणजे, जे आमी डिफरंट गोंयचे फूड प्रोजेक्ट करतात, ते जाले. हावजीस करता, गोंयची घरां, ताज्या बद्दल दाखयतात. अशे वेगळे वेगळे तरांचे कॉन्सेप्ट तयार केल्या. आनी तुमकां जी आवड आसा तातूंत तुमी चूज करपाचें. आनी आमचे डेली अवेलेबल असतात. सो तुमचे जशी अवेलेबिलिटी आसा तशें तुमी प्लॅन करपाक शकतात. आणि नॉर्मली तांचें हें कशें आसता, म्हणजे मागीर फीडबॅक कसो आसता? सो करंटली तुमी जर खंयी गेले, इवन ऑनलायन गेले, जाल्यार ट्रिप एडवायझराचेर सद्या आमी हायस्ट रेटेड आसात. आनी नॉट ओन्ली इन गोवा, इन इंडिया करंटली. सो आमी आनी अशे खुबशे फीडबॅक पळयल्यात. जशे आमी फाटल्या म्हयन्यान एक मदर्स आनी चिल्ड्रन ग्रूप म्हणून केल्लो. सो आवयो आनी भुरगीं जांकां ट्रॅवल करपाक जाय. सो अशे एक स पॅर्स आशिल्ले, सो 12 जांकां आमी 3 कडेन दाखयल्ले. तांणी आमकां वतना अशें सांगलें की असले आमी केन्ना पळोवंकूच ना म्हणून. गोंयानूच न्ही, खंयच इंडियन नाल्यार वर्ल्डान अशें केन्ना पळोवंकूच ना. कित्याक आमची इट्स जस्ट नॉट की आमी कितें दाखयता तें, बट एक हॉस्पिटॅलिटी आसता. जशें गोंयान तुमकां आमी फील एट होम म्हणटात, की तुमी घरच्या भशेन पळयात. गोंय म्हण तुमी वेगळें कितें पळयनाकात. तुमी घरा आयिल्ल्या भशेन तुमकां आमी ट्रीट करतले आनी बाकीचेय तुमकां दाखयतले. सो तो एक कम्फर्ट लेवल आसता. सो तो मागीर एक्चुअल नॉलेज, आमचो रिसर्च कितें केल्लो आसता तो. आनी आमी फक्त हिस्ट्री सांगनात, कित्याक खरें पॉयंट म्हणल्यार एक पॉयंटाचेर जर फक्त हिस्ट्री सांगलें जाल्यार बोरींग जाता. सो आमी एक्सपिरियन्सीस घालतात. सो तुमी कोणाच्या घरान गेले, कोणा कडेन उलयले, कोणाय कडेन कितें टेस्ट केलें, कितें एक्टिविटी केली, लायक पॉटरी ऑर तशें कितें. आनी एक्चुअली पयरूच स्टेटमेंट दिला टुरिजम मिनिस्टरान की इमर्सिव्ह आनी एक्सपिरियन्शियल टुरिजम फुडें व्हरपाक जाय म्हणून, एंड दीस इज द फ्युचर ऑफ गोवा म्हणून. सो वी आर हॅपी की आतां एक सीट मेळ्ळा एक्सपिरियन्शियल टुरिजमाक. एक 3-4 वर्सांनी एक इन द होल टुरिजम सेक्टर एक बरो हे मेळ्ळा आनी फोकस मेळ्ळा म्हणून. पंकज, फाटल्या 2 वर्सांक कोविडाचो हें आशिल्लो, पिरियड आशिल्लो, आनी तातूंत पॅन्डेमिका भितर सगळे तरेच्यो गजाली स्टॉप जाल्ल्यो अक्षरशा. आनी एक असो सूर आशिल्लो लोकां मदीं की नोकरी करपी लोक घरा कडेन बसून बऱ्यापैकी पगार घेतात आनी जगतात, आनीक जे धंद्यात आशिल्ले, जे एंटरप्रेन्युरशीप प्रोफेशन हातूंत भितर आशिल्ले ते लोक बुडले म्हणून. तुमी दोगांय तशे आनी तातूंत नोकरी सोडून आयिल्ले. सो अशा ह्या कोवीड पिरियडा भितर आव्हान कशें पळयल्लें? एक म्हणजे सुरवात जेन्ना कोविडाची जाली तेन्ना आमकां खबर नाशिल्लो कोवीड कितें आनी तो हाव लाँग म्हणजे कितलो ते पर्यंत उरतलो. आनी त्या खातीर सुरवातेक आमी ते एन्जॉयमेंट सो दिसलो आमकां, म्हणजे भितर राव आनी कितें फॅमिली वांगडा. म्हणजे हांव तरी म्हणून की हांव ऑलमोस्ट मॅक्झिमम टायम भायर रावतालो पळय, तो म्हाका चडांत चड वेळ दिवपाक मेळ्ळो फॅमिलीक. एक तो जालो. आनी मागीर अशें दिसलें की अरे म्हणजे आतां हें केन्ना सुरू जातलें, पण वेर शुअर की केन्ना तरी सुरू जातलें. आतां तो वेळ काडपाक जाय म्हणटकच थोडेशें जें कितें क्रिएटीव मायंड आसा तें वापरतकच हांवें थोडेशें बरोवपाचें, म्हणजे टायम कसो सोडयलो तर थोडेशें बरयलें. केन्ना केन्ना बरोवपाक बसता, तें बरोवन काडलें. पूण एक हें आशिल्लें की हुस्को आशिल्लो की हें केन्ना सुरू जातलें. पूण देवादेन तें सुरू जालें. आनीक तसो फायनान्शियली तसो व्हडलोसो त्रास जालो ना, कारण खबर आसता की सिन्स वी आर इन बिजनस, अप्स डावन किंवा
एक प्रॉफीट जें आसा तें रेगुलर येता अशें कांय आसना, केन्ना चड येता किंवा कमी येता. सो एवरेज बॅलन्स जालो म्हणजे हांवें म्हज्या स्टाफाक आनी बाकीच्यांक सांबाळून घेतलो कसो तरी. वरुण बाब, तुमी कशे तरेन फेस केले पॅन्डेमिक्स? हय ना, जशें बराक म्हणटा तशें इट वॉज नॉट प्रेडिक्टेबल. कांयच खबर नाशिल्लें कोणाक कितें जातलें म्हणून. बट हांव एक म्हणपाक सोदतां की जे कोवीड जालें न्ही, नॉट हेल्थ पॉयंट ऑफ व्यू भलायकेक सामकें वायट जालें, बट आमच्या बिझनसाक एक बरें जालें अशें हांव म्हणपाक सोदतां. कित्याक फायनान्शियली इट वॉज झिरो. कांयच 3-6 म्हयने सॅलरीज पे करच्यो पडटाल्यो, कांयच इनकम नाशिल्लो. बट आमी कितें करताले, कोविडाच्या पयलीं जी 2 वर्सां आसा ती फक्त धांवताले की हें करया, तें करया, तें करया, तें करया. आमी जर एक स्टेप फाटीं घेवन आमी पळोवपाक शकले की हें करपाक शकता, हांगा आमी चूक करतात, हांगा हें करतात. सो आमी बंद करूं ना केन्नाच. आमी घरा बसून काम करताले. वी टूक अ स्टेप बॅक एंड वी सॉ वॉट वॉज द एरियाज दॅट वी कूड इम्प्रूव. सो ताका लागून आमकां खूब बरो टायम मेळ्ळो एक स्ट्रक्चर करपाक कंपनीचो. कित्याक पयलीं आमकां सामकें कितें येता तें घेवप अशेंच. आनी गोंयच्या ट्युरिजमाचें एक वेळ तशेंच चल्लां की फ्लोन चल्ला आमी की बिचीस पार्टीज येता, ट्युरिजम येता म्हणून चल्ल्या फ्लोन. जेन्ना ते एकदां बंद जातलें तेन्ना आमचे कडेन कांयच ना जातलें. सो तेन्ना आमी एक पळोवपाक शकले की कशें आमी स्ट्रक्चर करपाक शकता, कसो विजन बिल्ड करपाक सोदतात, कसले लोक जाय आमकां आनी कितें खंय पर्यंत पावपाक जाय. त्याच बरोबर आमी 2-3 तरांचे ऑनलायन सेशन्स केले. सो एक केलें की आमी गोंयच्या बद्दल रिकनेक्ट टू गोवा म्हणून सेशन्स केले, जे प्रॉमिनंट गोवन्स आसा वेगळे वेगळे. जशें उदय बाबान आमकां ओपिनियन पोलाचो एक सेशन दिलो आनी पीपल वर अमेज टू सी एंड इट वॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड व्ह्युअरशीप दॅट वी गॉट. सो एक ओपिनियन पोलाचो, एक फेणीचो हॅन्सल वाजान दिलो सेशन, एक गोवन क्युझिनाचो दिलो, एक आनीक फोक हे आमचे शिगम्या वेळार जे जाता डिफरंट ताजो एक सेशन डॉक्टर तन्वी बांबोळकार आनी डॅनियल डिसोजान दिलो. तशेंच आमी कनेक्ट केले जे आमी गोंयान करता तशेंच जगान जे करतात एक्सपिरियन्सीस. सो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड म्हणून एक सेशन्स काडले आमी जे एवरी वीक जाताले, वेर यू कूड ट्रॅवल टू अ डिफरंट कंट्री एंड लर्न फ्रॉम दॅट. सो जशें तांझानियान कोण कितें करता, जशें मॅक्सिकोन ते मायन्स म्हणून ट्रायब आसा पळय तांचे कोण कितें करता, सो तांचें एक सेशन. अशें एटलिस्ट 20-25 सेशन्स आमचे कडेन आसा ऑलरेडी. ऑनलायन सेशन जाले आनी आमकां कळ्ळें की ते कितें बरें करता तें आमी करपाक शकता काय, ते जशे एक्सपिरियन्सीस क्रिएट करता तशें आमी करपाक शकता काय. सो ते एक मातशें एक बरें जालें. जे यंगस्टर्स आमचे आपल्या पॅशनाक धरून एंटरप्रेन्युअरशिपीक येवपाक सोदतात तांचे खातीर एक मेसेज आनी देन आय वील वायंड अप द. येस, म्हाका सगळ्यांत पयलीं हांव प्रुडंट मिडियाचे खूब आभार व्यक्त करता, कारण म्हजे सारक्या मनशाक तुमी आज आफोवन हातूंत भितर इनवॉल्वमेंट केलो म्हणून. हांव इतलें सांगता, कारण हांवें हाजे पयलीं जितलें सेशन घेतल्यात तातूंत सांगता की भुरग्यांक म्हज्या इंडस्ट्रीक भरपूर स्कोप आसा. सादारण आफ्टर 25 भुरगो सामको हें जाता म्हणजे ताका कळना कितें करपाचें तें. अशे वेळार ह्या इंडस्ट्री भितर स्पेशली इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी भितर किंवा त्या सोर्सा भितर भरपूर स्कोप आसा. तुमी जर बरे आर्टिस्ट आसात तुमकां स्कोप आसा. बरे गोंयाक आयज बरे एंकरींग करपी, म्हणजे हांव जसो स्टँडअप कॉमेडियन म्हणटा पळय, म्हजो एक कॉन्सेप्ट आसा स्टँडअप एंकरींग. ते एंकरींग करपी खूब कमी लोक आसात. अशा वेळार भरपूर भुरग्यांक स्कोप आसा आनी त्या खातीर जें कितें शक्य आसा म्हणजे वर्कशॉप घेवप तें सुद्दां आमी करपाक तयार आसात. आनीक ह्या इंडस्ट्री भितर तुमी येयात, भरपूर स्कोप आसा. कारण गोंय जर ल्हान आसलें पूण गोंयान भायल्यान लोक येवन स्वताक एंटरटेन करून घेवपी खूब आसा. त्या खातीर हांव तुमकां इनवायट करता की जाता तितले मॅक्झिमम प्रमाणांत भुरग्यांनी हातूंत भितर येवचें. आमच्या इंजिनियरिंगा मध्ये एक जोक आसता की पयलीं तुमी इंजिनियरिंग करा मागीर जायते लायफांत जायते करात म्हणून. पूण आतां तें बदलपाक जाय. कित्याक तुमकां जर कितें करपाक जाय तो भुरग्यांनी प्लस पेरंटांनी तांकां गायडन्स दिवन पुश करपाक जाय टुवर्ड्स समथींग दॅट दे रियली लायक डुईंग. कित्याक तुमकां मजाय ती चड येतली आनी तुमकां पयशेय करपाक मेळटले. की अशें कांय ना की फक्त गव्हर्मेंट जॉबान नाजाल्यार तशेंच पयशे करपाक मेळटा. पयशे करपाचे खूब तरा आसात, बट तो एन्जॉय करून जेन्ना करतात तेन्ना तुमकां दिसता की तुमी काम करतात. इवन दो यू वर्क मोर दॅन वॉट यू वर्क फॉर अ जॉब, त्रासूय जाता खूब, बट ते एक मजेन तुमकां त्रास झेलपाक जे मेळटा आनी मागीर आनंद जो मेळटा ताजें कांयच हें ना. सो ताका लागून ताजें कांयच मूल ना. सो ताका लागून हांव म्हणटलो की एटलिस्ट ट्राय करात आनी फक्त आयडिया घेवन बसनाकात, इम्प्लिमेंटेशनाचेर ट्राय करात. कित्याक आयडिया सगळ्यां कडेन आसात आनी सगळे आमी घेवन बसतात. ट्राय टू इम्प्लिमेंट, इल्ले इल्ले करून सुरू करात आनी मागीर तुमी फुडें पावतले. पंकज बाब आणि वरुण बाब, तुम्ही आमच्या शो भितर आयले आणि आमच्या यंगस्टर्सांक तुम्ही एक बरी तरेची मेसेज दिली म्हणून तुमकां चडांनी चड देव बरें करूं.